ती बस इन्सिडंटाची कमिटीन रिपोर्ट भायर काडला आनी सगळी जी आसा ती पंचायत रिस्पॉन्सिबल म्हणून सांगता. सो आर यू ओके विथ दॅट? तुमकां दिसता की पंचायत रिस्पॉन्सिबल? पंचायत सरपंच had issued a bar and restaurant license along with club. पळय आमच्या गोंया अजुनूय क्लब पॉलिसीच ना आनी नायट क्लब म्हणून हे कहे दिले, ट्रेड एंड एस्टॅब्लिशमेंट लायसन्स कहे दिले. एकट्याय सरपंचान बार एंड सगळे सरपंचांनी बार एंड रेस्टॉरंट म्हणून लायसन्स दिवंक जाता, पूण ताका नायट क्लब म्हणून एड करपाक सरपंचा कडेन येत ना, पावरूच ना. देर इज नो क्लॉज वे वी सरपंच ऑर सेक्रेटरी कॅन गिव नायट क्लब पॉलिसी आनी नायट क्लब ट्रेड एंड लायसन्स. सो मागीर हे घेवन ते कोण चलोवपी असतात, ते क्लब चलोवपी असतात, ते मागीर दुसऱ्या डिपार्टमेंटांनी वयतात. They first take the licenses given by the panchayat and then they go to the other departments, and on the basis of the licenses given by the panchayat, the other department gives them the other licenses. So पंचायत सरपंच रिस्पॉन्सिबल म्हणटा तुम्ही फुल सारको responsible. सो जे कोस्टल बेटान जितले क्लब्स चल्ल्या ते सगळे क्लब्साचे परमिशन कोणाच कडेन एज अ क्लब म्हणून? एज अ क्लब हांव तुका सांगता, आय वॉज अ सरपंच. क्लब पॉलिसीच आमच्या गोंयांत ना. सगळ्यां कडेन आतां हे क्लब चलयता तितल्यां कडेन आहा फकत बार एंड रेस्टॉरंट लायसन्स आनी तेजेर क्लब चलयतात. हांव हे ऑलरेडी आमी ऑनरेबल CMा कडेन रिक्वेस्ट केला ही क्लब पॉलिसी आमच्या गोंयांत हाडची आनी हे सगळे क्लब आहा तितले सारके रुला प्रमाणे चलचे म्हणून. सो हेजे मिनींग अशें जालें की जितले क्लब आतां चल्ल्या ते सगळे इल्लिगली चल्ले सगळे इल्लीगल. आनी तो सगळे पंचायतीन इल्लिगली तांकां परमिशन दिल्या भशेन जालें न्हू? पंचायतींनी परमिशन दिवंक ना. तांकां पण bar ते and सांगता, सगळ्या पंचायतीन तांकां बार एंड रेस्टॉरंट लायसन्स दिला आनी तेजेर हे सगळे क्लबवाले क्लब चलयतात. पूण ह्या पंचायतीन कितें आमच्या आरपोरा नागवा पंचायत सरपंचान बार एंड रेस्टॉरंट एंड नायट क्लब म्हूण दिल्ले आहा, विच इज रॉंग. ओके.